बर्थडे पर आहे. पूर्ण येणे बरं राहते. बाडी ऐक मरे हाँ 150 वार्ड नंबर 9. वार्ड नंबर 9 तिवीम पंचायत. तिवीम पंचायत वार्ड नंबर 9. पंच मेंबराचे नाव श्याम विठ्ठल श्याम वांयगणकर. महाबळेश्वर तोरसकर हांगलो घरासवाडे आकय जे आसा थंयसर आमी स्थायीक आमी हांगा एकठांय जाले सकाळी फुडें आयज अशें पळोवपाक की हांगा आतां कितें जालां. वास घाण येताली कंटिन्युअस हांव आतां डेली सकाळी वयता हांगा सकाळी फुडें कराटे प्रॅक्टिसीक. सो डेली वास येतालो. वास येता म्हणून आमी रावले. 2 फावटी हांवें आमचो पंच मेंबर आसा हांगलो श्याम वांयगणकर ताका आमी सांगलें तर तो कांयच एक्शन घेयना. तर आमकां मागीर खंयच्या सोर्साकडसून कळ्ळें की हो मनीस जो आसा सद्या हांगलो पंच मेंबर तो कांय एक्शन घेयना. कित्याक तर तो म्हणटा कितें इलेक्शन लागीं पावलां आनी इलेक्शन लागीं पावल्या कारणान हांव हांगर कामां करीत जाल्यार तो म्हणटलो आमदाराक खंय हांगलो आमदार जो स्थायीक आमदार आहा निळकंठ हळर्णकर ताका मायलेज मेळटा म्हणून तेंच्या पर्सनल झगडे खातीर ना तेंच्या पर्सनल वायटपणा खातीर तो हें मुद्दाम काम आपल्या वॉर्डार करिना. कित्याक ताका थंयसर खंय ना खंय ताका आमदाराक दुखोवपाक जाय. आतां 15 ऑगस्टाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसली आम्यांनी रोडाची परिस्थिती कितें जाल्ली. आमी रोडाचे खड्डे भरपाक स्टार्ट केले. जेन्ना रोडाचे खड्डे भरपाक स्टार्ट केले म्हाका खूब जाणांनी सांगलें आम्यांचे कर आम्यांनी कर. 15 ऑगस्टाक आमी रातचो म्हणजे 14 ऑगस्टाक आमी स्टार्ट केले करपाक आनी ते पूर्ण खड्डे आमी भरले. तेन्ना त्या पंच मेंबरान श्याम वांयगणकरान येवन फोन केलो. हे खड्डे येवन फोन केलो आनी तो आतां लोकांक सांगता की बाबा हे खड्डे खंय हेंच्यांनी एक दीस भरले सोंपले म्हणजे आमी भरून सोंपले आनी परत ते खड्डे पडले. म्हणजे हो इतके म्हयने कितें करतालो. आतां तुमी म्हाज्या फाटसून पळयता हांगर हे फाटसून कंप्लीट हे सगळी गार्बेजी 1-2 म्हयन्याची न्हू 3-4 म्हयन्याची कुसलेली आहा. आनी जेन्ना आमी रोड केले पळय तेन्ना आमकां पर्सनली म्हाका एक्चुली हांव बीजेपीचो न्हू हांव एक्चुली आमी खंयच्या पक्षाचे न्हू आमी इंडिपेंडंट. मात आमकां पर्सनली ते निळकंठान कॉल केलो आनी म्हाका खरें म्हटलें निळकंठ हळर्णकरान म्हाका सांगलें बाबा सॉरी आपणें खूब प्रयत्न करपाक मात तो थंयचो पंच मेंबर आहा की ती पंचायत आपल्या हातीन ना आनी ते आपल्याक सामकें काम करपाक दिना. आनी तेणें म्हाका धन्यवाद म्हटले. निळकंठ हळर्णकरान आमी एक्चुली ऑपोजिशनाचे खंय ना खंय मात तरी तेणें म्हाका धन्यवाद म्हटले. आनी हे म्हणला तो प्लीज म्हणला हांवें तेका विचारलें बाबा हें कितें चल्लां. तो म्हणलो आपणें 2-3 फावटी सांगलें मात ते आयकना. ताका चॅलेंज दिता की 10 दिसाक म्हाका तूं तुजो पावर दी तुजो आहा तो आनी हांव हें तुका कसो वॉर्ड चलोवंक जाय पळय तें हांव तुका सांगता. आमी हांगर एक स्थापना केली भुरग्यांची कॉम्रेड म्हणून. कॉम्रेड हेजो मिनींग कितें आमी बाबा क्रांतिकारी खंय कितें रॉंग जाता तेज्या अगेन्स्ट उलोवपाचें हो आमचे फकाणां घालता कॉम्रेड म्हणून. एका अजून कॉम्रेडीचें मिनींग कितें खंयचें स्पेलिंग कितें तें खबर ना. असल्या लोकांक जेन्ना पंच मेंबर जाता पळय तेन्ना परिस्थिती अशी जाता तो आपले स्वार्थाचें पळयता. लोकांचें बरें वायट जाता तें तांकां केन्ना पडलेलें ना. आतां हांगर मारता घास. जेन्ना हांगर पत्रकार परिशद हांगर तुमी पयलीं येयले तेन्ना म्हाका तुमचो पयलो प्रश्न येयलो हांगरूच घेवंक जाय आतां जेयला मरे घाण मारता काय जातलें काय म्हणून. सपोज हांगर अशें जाता जाल्यार येता वयता ते लोकांक कशें त्रास जावंक जाय हे पयलीं चिंतूंक जाय न्हू. हो पंच मेंबर जाला आनी इतले दीस ना. आतां खंय आतां इतकी वर्सां फक्त एकामेकाची रिवेंज पॉलिटिक्स कशें खंयसर कितें मेळटा तें उखलपा खातीर पर्सनल कोणाच्या लोकांचें खंय तेणें कितें काम केलां वॉर्डार म्हणून दाखोवनी. रोडाची कशी परिस्थिती आहा तेणें दाखोवनी. खंय गेलो खंय न्हिदलो. हांव ताका चॅलेंज करता 10 दिसां भितर हेजो कंप्लीट लूक तर चेंज करना. तूं म्हाका तुजो पावर दी जायना म्हणून तूं हांगर आनी बे म्हण. तूं तर बे म्हणना हांगर बोर्ड मारतलो आनी काम करपाक स्टार्ट करतलो. हांगर कोण ताका उठ कितें म्हणटा सीएम मरे तो आपूण सीएम म्हणटा श्याम ताका म्हणटा एक्चुली आपले कडेन जायना म्हणून तेणें सांगचें बे म्हणचें नाल्यार हांगर बोर्ड मारतलो बे म्हटला म्हणून तेणें आनी आमी हांगर काम करतले आनी काम करून दाखयतले खरें आमी बाबा हांगा लोकां खातीर करता. आमकां इलेक्शनाक तुमच्या हे रावपाची हे करपाची पयशे करपाची उमेद ना. आमकां देवान दिल्ले खूब आसा.
मेंबर आहा हांगर तो थिवीम मतदारसंघ आणि पंचायत थिवीम वॉर्ड नंबर 9 विठ्ठल वांयगणकर वॉर्ड मेंबराचें नांव उर्फ श्याम म्हणटा तेका. आणि म्हाका आनीक हांवें ऑलरेडी जेन्ना आमदाराक आनीक म्हाका हाडूंक सोदता तुमच्या नोटिसा आमदाराक जेन्ना विचारलें हांवें हे पर्सनल घरा कडेन कलेक्शनां वचना तेन्ना म्हाका स्वता आमदारान सांगलें की बाबा आपणेन ऑलरेडी हे केल्ल्या घरांनी सगळ्या दुसऱ्या वॉर्डांचेर पळय आपल्या दुसऱ्या वॉर्डांनी पळय खंयसरूच गार्बेज अशी पडलेली ना कित्याक ते पर्सनल कलेक्शन जाता. कित्याक हो मनीस मुद्दम पर्सनल कलेक्शन करना किंवा हो न्हिदला घरा कडेन हो आळशीपणा करता. पर्सनल कलेक्शनाक आनी खंयसरूच म्हाका दिसना की पूर्ण थिवीम मतदारसंघात अशें खंय पडलेलें ना. हे फक्त हांगर पडलेल्या कित्याक वयणे जे पर्सनल घरांनी कलेक्शन आसलेले पळय ते बंद केल्ल्या फक्त इलेक्शना कडेन रिवेंज पॉलिटिक्स खेळपाक आणि हेज्या खातीर त्रास भोगता सामान्य मनीस. ह्यो आतां नॅशनल हायवे जाता. स्टेट हायवे स्टेट हायवे ना नॅशनल हायवे जाता बिकॉज ह्यो कर्नाटकाक जॉयन जाता. सो अशें बीन आहा की लास्ट टायम जेन्ना पंचायती विचारले तेंच्यांनी म्हटलें की नॅशनल हायवे पडटा सो पोल्युशन बोर्डान हे क्लियर करपाक जाय. सध्या अजून नॅशनल हायवे हो जाल्लो ना. सध्या हो स्टेट हायवे आमी खंयचो ज्युडिस्टिक्शन आसा आमी लॉ प्रोसेसान वी आर फॉलोईंग इट एज अ स्टेट हायवे. सो स्टेट हायवे सध्या तेंच्या हितून येता न्हू फुडें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. मात तेंचे सध्या काम करपाक अरे पळय मनशाक जेन्ना काम करपाचें आसता पळय उमेद तो एक्सक्युजीस दिना तो कसोय जावन काम करता. आमी निवडून कित्याक घेता काम करपा खातीर. आतां हें कितें बारीक जेसीबी घातलो गबगबीत काडले म्हणले काबार एक बोर्ड मारला मारूंक जायना. दोन मनशाक तर काम करपाची उमेदूच ना तेका फक्त येयला तेंकां केन्ना हेच ना की बाबा आमी पयशे केला खंयची भाटां आली ती आतां तेंकां व्हॅल्यू येयलो पयशे जाले म्हणून तेंकां दिसता आतां राजकारणान येवपाचें. राजकारणान येवन कसो प्रोसेस पळय लेजिस्लेचराचो कसो प्रोसेस फॉलो करपाक तेंकां काय खबरूच ना. तेंकां दिसता बेश्टे निवडून येयले बेश्टे हात दाखयले लोकांक न्ही जालें म्हणून काय ना न्हू. देर इज समथींग नोन एज ज्युडिशरी देर इज समथींग नोन एज लेजिस्लेचर यू हॅव टू अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ इट. बर्थडेचे आमंत्रण